मोगाच्या बाबा भयणानो, इनासी लाकुरिया नांवाचो स्पॅनिश जेजुईट एल साल्वादोर देशांत मिशनार कसो वावुरलो आनी जेजू खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. तो सदांच म्हणटालो, आपूण पाद्री जालो जाल्यार जेजूक कुर्सा वेलो देंवूंक. I have become priest to bring Jesus down from the cross. कांय पावटी तो कितें म्हणटा तें समजोंक चोडाय आनी आगोडाय जाताली. फिलॉसॉफर आसलो तो, PhD इन फिलॉसॉफी केली स्पेन देशांत. पूण मिशनरी कसो वावुरतालो, थंय युनिवर्सिटीन शिकयतालो. आनी हें शिकयतना तो he created a concept called the crucified people. He's world famous for this notion of crucified people. खुर्सार मारलोली पोरजा. आनी अशें तो म्हणटा तेन्ना अशें सांगतालो की हांव पाद्री जालो देवाक जेजू खुर्सावेलो दिवंक. कित्याक आयज पर्यान जेन्ना गरीब कश्टवता, जेन्ना कोण कोणाचेर जुलूम करता, कोण कोणाक वायट करता, तेन्ना जेजूक आमी आजून कुर्सायता. आनी जेजूक आमी आजून कुर्सायता देखून ह्या कुर्सार आसलेल्या जेजूक देंवपाक हांव पाद्री जालो. So there are crucified people amidst us. They are living on the margins, समाजाचे देगेर, on the edge, शिमेर. आनी ह्या खातीर आयज जो विशय आमी विचून काडलेलो आसा की जेजूची काकलूत, जेजूचें जिवीत समाजाच्या देगेर आसलेल्या भावा भयणांक आमी दिवं. बारीकसाणेन चिंतल्यार Jesus is on the margins. He is born at the margins. जल्मलो देगेरूच, खंयचे पॉलासीन न्हय, खंयचे घरांतूय न्हय, गोरवाच्या गोट्यान. आमकां तरी बापूय आहा लेजिटिमेट सन्स. ही इज इलेजिटिमेट जीव. ताचो खरो बापूय कोण? देव. आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो, he comes to the margin. He is a man of the margins. आनी ह्या खातीर ताचें जिवीत जावं ताचे इश्ट, हू आर हिज फ्रेंड्स, सगळे भायर आयलोले. नुस्तेकार, पातकी म्हणटात ते, दोन मुसुलदार, असले मनीस ताणें विचून काडले. समारितान तांकां मेळूंक गेलो. समारितान वस्तरीक दोज हू वर लेफ्ट आवट, सगळे मार्जिनलायज्ड पीपल. आनी ह्या खातीर जे शिमेर आसात थंय शिमेचेरूच जेजू आपलें जिवीत जियेता. आनी जेजू थंय जिवन ताचें मिसांव कुर्साचेर, दॅट्स द मार्जीन. जे कुर्साचेर कोण मरता, किरमिदोर मरता, वा जो वायट म्हणलेलो मनीस dies on the cross. That was public punishment, capital punishment. And he also marginalized जावन कुरीस कुणायता the margins. तशें जाल्यार फ्रांसीस शाबेरूय तसोच. तो खंय आसलो गोंयांत सुमार 7 म्हयने, पूण 7 म्हयने 3 विजिटांनी केल्यात. असो हांगा आसतना ताका व्हडलो बरो पॉलासींत रूम दिल्लो, पूण तो घेवंक ना. हॉस्पिटलान रावलो. आमच्या सावथ इंडिया गेलो. 2 वर्सां तूं एका केवींत रावलो. धाकटुली केव. आय विजिटेड दॅट केव. आनी तशें जायते साद्या मनशां बरोबर ताणें वावर केलो. जेजू तांकां दिलो. आनी ह्या खातीर तुका आनी म्हाका दीस इम्पॉर्टंट थिंग टू चूज द मार्जीन. शीम आनी शिमेर रावन जेजूचें मिसांव जिवंक तुका आनी म्हाका काम आसा. आनी ह्या पासत हांवें एक कॉन्सेप्ट केलो, to belong to the unchosen people. It's triumphalism. We are chosen by God. We are the chosen people. It's a great idea. If you look at it, Deuteronomy 7:7, देव म्हणटा हांवें तुमकां विचून काडले जुदेवां. कित्याक? तुमी सगळ्यान व्हडली पोरजा, बरीश पोरजा, तुमी व्हडले म्हूण ना, तुमी सगळ्यान ल्हान देखून तुमकां हांवें विचून काडली. So we are the marginalized. That's our God's choice of the margin. And here also, the unchosen people are unchosen by the market, unchosen by the rich, unchosen by the politician, unchosen by the rich and the powerful. These are the people in the margin today.
unchosen by the market, unchosen by our lives. आमी exclude करता हांव, politics of exclusion. तेन्ना margin is kept in the margin. आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो जेजूची मिनिस्ट्री, जेजूचें जिवीत is inspiring आमकां आनीक आपयता to leave his mission with the margins and the marginalized. आमी चडशे आमकां दिसता let's live in the center. सेंटरांतान सगळें तशें ना. इग्रोजीन देखून आमच्या पाप साहेबान सांगलें let the church be the church of the poor, let the church be the church of mercy, not the church of the rich and the powerful. ह्या खातीर बाबा भयणानो आमी आयज हो विशय नियाळ करतना कशें आमी करुया. फर्स्ट let us do what we call the reading of the margins. आमकां कोण शिमेर आहा, कोणाक शिमेर लोकयला, कोणाक सायडीन दवरला, कोणाक सायडीन धरून कोण मुखार वयता. कोण भाव भावाकूय सायडीन दवरता, मुखार वयता. क्रिस्तांव दुसऱ्या गरिबांक मुखार सायडीन दवरता, फेस्तां कोत्ता, मिसां कोत्ता, सगळें कोत्ता. We leave the margins in the margins. Therefore we need to read the margins. कोण marginalized जाता. आनी हें सेन्सिटिवली जेजूच्या काळजान करपाची गरज. तेन्ना कंपॅशन आमकां कुंपास यो आमच्या भावा भयणांचो काकलूत दया जाता. जेजू म्हणटा म्हाका दया जाय, बोली नाका, फेस्तां नाका, मिसां नाका, दया जाय. भावा भयणांनो आमचो निमाणो जजमेंट, हांव भुकेलो तुवें म्हाका जेवण दिलें, हांव तानेलो तुवें म्हाका पिवण दिलें, हांव विंगडो आसलो तुवें म्हाका न्हेसोन दिलें, हांव बोणकोणीन आसलो तूं म्हाका मेळूंक आयलोय. एका ल्हानांतल्या ल्हान भावाक, ल्हानांतल्या ल्हान आनी आयच्या देवाच्या उतरान सांडलोली शेळी, थंय तो शिसांक धाडटा. जे भावाक भयणीक तुवें केलें तूं म्हाका केलां. सो दीस इज द फर्स्ट स्टेप. द सेकंड स्टेप वी नीड टू डू इज रीड द स्क्रिप्चर फ्रॉम द मार्जिन. बायबल तर आमकां जाय थंयसान वाचलो, आमकां जाय तसो ताचो अर्थ काडटलीं, आमकां जाय तसो आमी जियेतलीं, आमकां जाय तसो जेजूक आमी प्लास्टीक करतले. देयर इज अ बूक नो मोर प्लास्टीक जीसस रिटन बाय फिनटी आनी कॉन्टेस्ट ऑल ऑफ अस कशे भाशेन आमी जियेता. वी हॅव मेड जीसस इंटू अ प्लास्टीक. आमकां जाय तसलो आमच्या बोर्सान घालता तसो. आनी ह्या पासत आमचो मनोहराय सरदेसाय बरयता जेन्ना कुर्सावेलो जेजू म्हज्या बोर्सान पडलो तेन्ना जेजू खरेंच मेलो. कुर्सावेलो जेजू म्हज्या बोर्सान पडला तेन्ना जेजू मेलो म्हज्या घरान, मेलो म्हज्या शेजाऱ्यान, मेलो म्हज्या वावरांत. हिंदू बरयता जेजू भाशेन जावचें हांवें उलयतना वावुरतना जें गीत ताणें बरयलें तोच मनीस. कुर्सार वेल्ल्या जेजूक गळ्यान घालूंक सोंपें, आत्रार चित्रावंक सोंपें, घरांत हाडून दवरूंक सोंपें, पूण कुर्सावेल्या जेजूचें जिवीत डिफरंट आहा. आनी हें अवघड. ह्या खातीर वी मस्ट रीड फ्रॉम द मार्जीन. प्रॉफेटीक रिडींग ताका आमी म्हणटा. आनी मागीर आसा लेट द मार्जीन बी वेर वी डू आवर मिशन. जेजूचें काम मार्जिनाक, जेजूचें काम गरिबां सोबें, जेजूचें काम. आनी ह्या पासत गॉड एबांडन्स, देवाचें एबांडन्स जी सृश्टी आमकां दाखयता. सृश्टी सेल्फ नाल आमकां जोखून मकून दिना माड, उदकान आहलोलें नुस्तें तुकाच दिना, सगल्यांक दिता. पूण मनीस म्हाकाच जाय तें, ही जमीन म्हजी, भावाक दिकून नाका अशें करपी आमी. वी आर व्हेरी सेल्फिश. नेचर इज सेल्फलेस. It gives and gives and gives. And God gives and gives and gives. God does not give to take. ताका आमचें थँक यू पुऱ्यान नाका. Market gives when you give. So market gives to take. बाजार असो आमी बाजार करता आमचो भावार्थ. हांव तुका अमकें दिता, तूं म्हाका अमकें दी, अशें जायना. We must belong to God's abundance. ही डिफरंट इकॉनॉमी, गॉड्स एबांडन्स. आनी हातूंतान जसो बायगन फ्रांसीस शावेर जियेलो, जसो जेजू जियेला, आमी ताचे शीस आयच्या काळार वील मेक द चर्च ऑफ द पुअर. वील मेक द चर्च ऑफ गॉड्स मर्सी.